नमस्कार. प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. कुठ्ठाची वेंचणूक फुडें धुकल्ली 4 जूनाक. निकाल 16 जूनाक. 16 मेक सुटी दिल्ल्यान कुठ्ठाची वेंचणूक एक दीस फुडें. कुठ्ठाय जाता एलिनार्ड रेमंड स्ट्रेट फायट. रेमंडिसाच्या गळ्यांत उमेदवारी. $7,20,000 मतदार 1,150 मतदार केंद्रांनी बुधवारा करताले मतदान. 184 पंचायतींनी 1,483 पंचांक काडटले वेचून. सकाळी 8 मतदान सुरू. कुंडय दिसा उजवाडे चोरांनी 4 घरां फोडून लाखांनी रुपयांच्या मालवजाक मारलो हात. घोटकादेव 3 जाल्यार मानसवाड्यार फोडले 1 घर. पुणे उद्देगीक वसणुकेंतल्या कामगारांचेर दुबाव. गोंयचो रणजी ऑलराउंडर किंग्स 11 पंजाबाचो अमित यादव सापडलो इंडिया टीव्हीच्या स्टिंग ऑपरेशनात. अमित सोदता डेक्कनाक खेळपाक. अमित म्हणटा दिल्ली पंजाब मॅच जाल्ली फिक्स. आनी खेळा मळार बास्केटबॉल संघटना नितळ करपा खातीर खेळां प्राधिकरणाची मोहीम. बास्केटबॉल संघटनाचे सी वाज आनी शेखर जैन मेळ्ळे सागाच्या कार्यकारी संचालकाक. खडेगांठ वांगड्यांची अस्थायी समिती नेमपाचो आदेश. आता खबर विस्तारान. 7,20,000 मतदार 1,150 मतदान केंद्रांनी बुधवारा मतदान करताले. 184 पंचायतींनी 1,483 पंचांक वेचून काडपा खातीर हें मतदान जातलें. मतदान सकाळी 8 सुरू जातलें ते सांजे 5 मेरेन चलतलें. 17 आनी 18 मेक मतमेजणी जातली. मंगळारा सांजे निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी वेंचणुके विशींचें सामान त्या गांवांनी धाडून दिलें. 14 पंच हे पयलींच बिनविरोध वेचून आयल्या. पळयात तो रिपोर्ट. रिटर्निंग ऑफिसर आतां डिस्ट्रिब्युशन सेंटराचेर इलेक्शन मटेरियल आसा ते सगळ्या पोलिंग पार्टींक डिस्ट्रिब्यूट करता. डिस्ट्रिब्यूट जातकच त्यो पोलिंग पार्टी आपआपल्या पोलिंग स्टेशनाचेर वतल्यो. ताजे उपरांत ते रात मेरेन पोलिंग स्टेशन सेटअप करतले. फाल्यां सकाळीं 8 पोलिंग स्टार्ट जातलें. आतां ऑल टुगेदर 1150 सुमार पोलिंग सेंटर्स आसा. ताजेर जवळ जवळ 6,000 सरकारी कर्मचारी पोलिंग स्टाफ म्हणून नियुक्त केल्ले आसा. तांचे बरोबर पोलिंग स्टेशनाच्या सायजी प्रमाणे 1 किंवा 2 पोलिसमॅन आसतले. त्या शिवाय लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपाक एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट जवळ जवळ 40 अपॉयंट केल्ले आसा. त्या एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेटा बरोबर 1 पुलीस सब इन्स्पेक्टर आनी 2 पुलीस कॉन्स्टेबल आसतले. ह्या व्यतिरिक्त पुलिसांनी प्रत्येक कडेन सॅक्टर ऑफिसर घातल्या पुलीस डिपार्टमेंटांतले, ताकी म्हणजे कसलो लॉ अँड ऑर्डर इश्यू येवचो न्ही म्हणून. इन एडिशन आमचे तालुका ऑब्जर्वर्स, त्या भायर डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर्स सगळी जी पोलिंग दीसभर चालू आसतलें ताजेर ऑब्जर्व करतले की पोलिंग पार्टी आपलें काम सारकें करता काय ना. सांजचे 5 पोलिंग काबार जातलें. वट 43 संवेदनशील जाल्यार 9 अतिसंवेदनशील केंद्रां आसात. दुसरे वटेन मतदान दिसा भौशीक सुट्टी आसा काय ना हाचे विशयी कोफुसांव आसा. अधिसुचोवणी म्हणटा ते प्रमाण राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांक आनी खाजगी आस्थापनांनी काम करपी कामगारांक सुटी दिल्या. वेंचणूक आयोगाच्या गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती वेल्यान केंद्र सरकाराचे जे कर्मचाऱ्यांक गोंयांत मतदानाचो अधिकार आसा तेवूय कॅज्युअल सुट्टी घेवन मतदान करपाक शकतले. पणजेच्यान आमचो खबराकार नवदीप आगियार आनी चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार. कुठ्ठाची पोटवेंचणूक आयोगान एका दिसान फुडें धुकल्ल्या. आतां 4 जूनाक मतदान जातलें आनी 16 जूनाक निकाल लागतलो. 16 मायाक पंचायत वेंचणुकेची भौशीक सुटी दिल्ल्यान कुठ्ठाचे पोटवेंचणुकेचें वेळापत्रक एका दिसान हालोवचें पडलां. उमेदवारी अर्ज घालपाक आतां 17 मे मेरेन प्राझ आसा. इतले मजगतीं कुठ्ठाय पोटवेंचणुकेंत थळावोच उमेदवार रेमंड डिसाक काँग्रेस तिकेट दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस, युगोडेप आनी गोविपांतली सामसूम पळयल्यार कुठ्ठाळे सध्या भाजपाची एलिना आड काँग्रेसीचो रेमंड अशी स्ट्रेट फायट जाता. चर्चिलाक तिकेट दिवंक काँग्रेसींतल्यानच खर विरोध जाल्ल्यान ताचो आवाज थंडावला.
पंचायत पोटवेंचणुके खातीर 16 मेक भौशीक सुटी दिल्ल्यान कुठ्ठाळे पोटवेंचणुकेचें वेळापत्रक एका दिसान हालोवचें पडलें. आतां मतदान 4 जूनाक जाल्यार मतमेजणी करून निकाल 16 जूनाक लागतलो. कुठ्ठाळेचे वेंचणुकेचें नवें वेळापत्रक अशें: मे 17 उमेदवारी अर्ज घालपाक निमणो दीस, मे 18 अर्जांची छाननी, मे 21 अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस, जून 4 मतदान, जून 16 मतमेजणी करून निकाल. कुठ्ठाळेच्या पोटवेंचणुकेत अलिनाच्या विरोधात काँग्रेसीचो रेमंड डिसा वेंचणूक लडोवपाचो आसा हें आतां निश्चित जालां. मात सर्वपक्षीय उमेदवार घालपाचेर अजून निर्णय जावंक ना. काँग्रेसीची बाकीच्या पार्टी कडेन उलोवणी चालू आसात. उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख जातकच रेमंड सर्वपक्षीय उमेदवार आसतलो काय ना हें स्पश्ट जातलें अशें सुभाष म्हणटा. कोर्तालींच्या बाय इलेक्शनाक काँग्रेसचो कॅन्डिडेट फायनल जालो सर. हय, आजच आमची दिल्ली मिटींग जावन रेमंड डिसा आसा हाजें नांव फायनल जाल्लें आसा, काँग्रेस पार्टी अप्रूव केल्लें आसा. ओके. आनी हो ऑल पार्टी कॅन्डिडेट आसतलो काय तेजेर कितें आजून फुडें डिसिजन ना, अजून ऑल पार्टीचें हें जावना अजून, पूण इतर पार्टी आसा ती ताका सपोर्ट करूंक शकतली अशें दिसता. ओके. तुमी तेंचे कडेन उलयल्ले तेजे कितें पॉझिटिव्ह? फायनल डेट तशी जाली. हय. काही पार्टी कडेन आमी उलयल्ले आसात, पूण फाल्यां तशी फायनल डेट लास्ट डेट जाली. फाल्यां आमी नॉमिनेशन फायल करतले आनी ताजे नंतर मागीर पळोवया कशें जाता म्हणटा. पिक्चर क्लियर जातलें तेन्ना. हय 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 हय. ओके. आनी चर्चिलाचें नांव लिस्टान आसलें? ना ना, चर्चिलाचें सजेशन गेल्लें तशें. हां. पूण रेमंड डिसाचें नांव आसलें नंबर 1 आशिल्लें. हय. आनी सिंथिया आसली? ना ना, रेमंड डिसा एकच आसलें. एकूच नांव गेल्लें पळय? हय हय, एकूच नांव. काँग्रेसीच्या निर्णया उपरांत चर्चिल आलेमांवान मारतें घेतलां. I obey the decision of the Congress. सो तुमी तांकां सपोर्ट करतले? वय. आनी सर तुमी UGDPन वचपाचे मदींच विचार जाल्लो, तशें कितें स्टेप घेवपाचे बी तसो? ना काय ना. मिकी पाशेको म्हणटा GVP आपलो निर्णय बुधवारा सकाळीं जाहीर करतली. UGDPचो उमेदवार घालपाच्यो कांयच हालचाली दिसनात. रेमंडाक सर्वपक्षीय उमेदवार थारावपाक काँग्रेसीक यश आयलें जाल्यार मात कुठ्ठाळेची ही पोटवेंचणूक अटीतटीची जातली. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. IPL खेळगड्यांचेर इंडिया टीव्हीन केल्ले स्टिंग ऑपरेशनात गोंयचो रणजी ऑलरावंडर आनी किंग्स 11 पंजाबाचो अमित यादव सांपडला. ह्या स्टिंग ऑपरेशनाक लागून सध्या IPLांत खवदळ पडला. 20 लाख दिल्यार किंग्साक सोडून डेक्कन चार्जराक खेळपाची तयारी अमितान ह्या संभाशणात उलोवन दाखयल्या. IPLांत मॅच फिक्सिंग आनी स्पॉट्स फिक्सिंगूय चलता अशी सनसनाटी गजाल ताणें उलोवन दाखयल्या. मात हाचेर विचारपाक प्रुडंटाचो अमिता कडेन संपर्क जालो ना. पळया तो रिपोर्ट. अमित यादवाक 2011 वर्सा पंजाब 11 पंजाबान घेतिल्लो, पूण तेन्ना सावन आज मेरेन तो प्रिती झिंटाच्या ह्या क्लबाक एकय मॅच खेळूंक ना. अमित आपली फ्रँचायजी बदलपाक सोदता अशें ह्या स्टिंग ऑपरेशनांतल्या संभाशणांतल्यान दिसता. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग एक ऑफर है आपके लिए, किसी दूसरी फ्रेंचाइजी उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं. कौन सी फ्रेंचाइजी अच्छी है? जी अच्छी तो सभी होती है यार. मेरे को मैं लास्ट में भी इधर आने से पहले मेरे को RR ने बुलाया था, डॉक्टर ने तो कंफर्म ही कर दिया था मेरे को. बार चेंज करना ये ठीक नहीं है. लेकिन अभी तो मेरे चेंज करना ही है शायद. अभी तो मेरे चेंज करना ही है शायद. चलिए बढ़िया है. तो आप इंटरेस्टेड हो? अगर इंटरेस्टेड तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिया टीव्ही सांगता त्या कोंतान शॉकात करपासारकी गजाल म्हळ्यार गोंयच्या ह्या ऑलरावंडरान IPL सुरू जाला त्या दिसा दुसऱ्या फ्रँचायजीक खेळपाची इत्सा उक्तायल्ली. कंफर्म है तो हम लोग आपके बिहाफ पे बात करना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो आप प्रेफर करें डेक्कन चार्जर्स, हम उससे बात करते हैं. लेकिन एक मुझे बेस प्राइस तो बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मैं आपको शाम को बता दूँगा. फिर भी एक आइडिया दे दीजिए. 20 लाख आपका. लेकिन 20 लाख को ब्रेकअप कैसे होगा? लेकिन एक्चुअली मेरे को अभी पता नहीं कि नेक्स्ट ईयर के लिए ना अलग निकालेंगे. जो अभी वो निकाला था उन्होंने रेशो निकाला था कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख, तो शायद नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ेगा हमारा, क्योंकि हम पुराने प्लेयर हो जाएंगे ना.
डेक्कन चार्जराक खेळ्यार आपल्याक मेळटले ते 20 लाख 10 लाख करून दिल्ले जाय. तातूंतले अर्धे ब्लॅकांत दिवचे अशेंय अमितान उलोवन दाखयलां. तो आउट ऑफ these 20 लाख 10 लाख तो आपको चेक के थ्रू मिलेगा जो भी है एंड रेस्ट विल बी अमितान उलोवन दाखयलां त्या कोंतान IPLांतल्या प्लेयरांक फिक्स करतात आनी पयल्या 6 ओव्हरी खातीर रनाचो मिटर थारायतात. मुझे बताया कि रन मीटर क्या होता है? रन मीटर होता है 45 से 30 ओवर में 45 ऐसे होता है कि पता लगता है 30 ओवर में 40 बनाना बनेगा नहीं बनेगा 48 बनेगा 48. फाटल्या IPLांत एप्रिलांतली दिल्ली डेअरडेव्हल्स आणि किंग्स 11 पंजाबा मदली मॅच फिक्स जाल्ली हे अमितान इंडिया टीव्हीच्या स्टिंग ऑपरेशनात उलोवन दाखयलां. आपको लगा कि ये जैसे इसके बारे में आप जानकारी रखते हैं? मेरे को एक मैच लगा था दिल्ली वाला दिल्ली और हमारा दिल्ली और पंजाब. कौन था? दिल्ली मैच था हमारा. इसके साथ? अच्छा. तो लगा आप मौजूद थे स्टेडियम में? तो क्या उसमें ऐसा क्या था? प्रुडंटान हे विशीं अमिता कडेन ताच्या दोनूय फोनाचेर संपर्क करपाचो यत्न केलो पूण तो मेळ्ळो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर.